2019 यांच्या निवडणुकीची तारीख आहे. या इलेक्शनाच्या अनुषंगान गेली 5 वर्सां अनेक कामां उत्तर गोवा मतदारसंघात केला. ताचे अहवाल आम्ही आज तुमच्यासमोर प्रस्तुत करतात. या 5 वर्साच्या कारकिर्दीत गोंयच्या जनतेन उत्तर गोव्याच्या जनतेन परत एकदा चवथ्यांदा निवडून दिल्लो आणि जे प्रोजेक्ट खासदार निधीतून असुनी किंवा अन्य केंद्र सरकाराच्या मंत्रालयाची काम असुनी जी कामां आमचे कडेन दिल्ली ती कामां आमी पूर्ण केल्ली आसात. फाटल्या 3 टर्माक आम्ही अहवाल जनतेसमोर दवरलेलो आणि त्यावेळेचो डेव्हलपमेंट हो आम्ही त्या पत्रकाच्या माध्यमातून पॅम्पलेट्सच्या माध्यमातून आम्ही जनतेपर्यंत पावयलो. ह्या टर्माक आम्ही एकूण खासदार निधीच्या माध्यमातून 322 प्रस्ताव दिले. तातूंतल्या 15 दिसां पयलीं जो रिपोर्ट आमकां मेळ्ळा तातूंतल्या 217 हे पूर्ण कंप्लीट जाले. 38 प्रकल्प हे काही 1 महिना 2 महिन्याच्या हातूंतल्यान पूर्ण जातले आणि उरिल्ले 67 जे प्रकल्प आसात 322चे ते सादारण एक ऑफिसाक 3-4 महिने भितर कंप्लीट जातले. अशें जवळ एकूण 4 टर्माची जर आमी टोटल मारली तर साधारणतः 1000च्या आसपास आमचे 4 टर्माचे प्रोजेक्ट पूर्ण जातले. म्हाका फाटल्या एमपीचे जवळ साधारण 50 लाखाच्या आसपास उरिल्ले हांवें तेय वापरले त्या फर्स्ट टर्म. ते पयशे परत वचना. एमपी जो नवो येता ताका ते खर्च करपाची अनुमती आसता आणि ज्या डिस्ट्रिक्टान जर 2 एमपी आसता ते पयशे ताका वांटून वचपाक विचार करूंक गेले. कारण एनजीपी जर कॅन्डिडेट दवरलेलो तर निश्चितपणे ताच्या थोड्याशा मतांक आमकां इल्लेशें डिफरन्स जातलो आशिल्लो. पण एनजीपी कॅन्डिडेट दवरुना. मागीर दुसरी जी अन्य आणि नवीन पार्टी जाल्या तांणी कॅन्डिडेट दवरता म्हणलेलो तांणी कॅन्डिडेट दवरुना. त्यामुळे म्हापसा सारक्या हातूंतल्यान थोडोसो आमकां म्हणजे सुधीर कांदोळकर एक कावन्सिलर ताच्या कॅपेसिटीनुसार थोडीशी मतां आमकां खंय तरी ताजी स्वताची ओन मतां ती खंय तरी आमी हे जावंक शकता, थोडोसो कमी जावंक शकता. बाकी कडेन तसो आमकां इफेक्ट नेगेटीव इफेक्ट जावचो. राष्ट्रीय पक्ष आसा ताजी कॅम्पेन ऑलरेडी म्हाजी कॅम्पेन जवळ 15 दीस पयलीं सुरू जाल्ली. आज जवळ 20 पैकी परत एकदा हांवें 13 मतदारसंघ आज कवर करता. एक मतदारसंघ 1 दिवस. त्यामुळे फॉर्म जेन्ना एक्सेप्ट जाता त्यावेळी तशी कॅम्पेनिंग आनी इल्लोसो नेट येता. आणि इंडिपेंडंट तुम्ही जाणात की फाटले सगळे इलेक्शनाचा जर हे घेतलो जाल्यार तांची वोटाची संख्या ही बरीच कमी आसता. त्या काही नांवां पुरते भरतात निवडून जिखून येतलो अशा भावनेन करिना. त्यामुळे त्याची कॅम्पेनिंग तशी स्लो आसता. ते म्हणतात गोवा फॉरवर्ड आणि अपक्ष तुमच्या खातीर काम करिना काय कितें अशें म्हणटात. गोवा फॉरवर्ड आणि अपक्ष तुमच्या खातीर काम करताना दिसना अशें ना. ते आपापल्या हातूंतल्यान काम करतात. काही हातूंतल्यान काल शिवोले मतदारसंघात गेल्लो सगळो मतदारसंघ येयलो तर आपापल्या कडेन काम. आगलेकरांची खूब आतां खूब परिस्थिती आसा. सायडीन मांद्रेकर बसलेले आसात त्यांच्या मतदारसंघात गोवा फॉरवर्ड लिडर आसा. सो हे जे घटक आसा तुमच्याच पार्टींतले लोक तांकां पक्षा कडल्यान मातसो खंय तरी भितोवपा तयार निर्माण जाला. तो तुमकां घटक हे फावटी इलेक्शनाक त्रासदायक ठरू शकता काय कितें? तसो जे हे सगळे जे तुम्ही नांवां धरल्या ते पक्षाचे निश्ठावान कार्यकर्ते आसात आणि तांणी हे पक्ष हितालो काही गोष्टी समजून घेतलेल्यो आसात. त्या बद्दल अजिबात आमकां धोको दिसना. त्या पूर्ण हितून काल दयानभाई मांद्रेकर पूर्ण दिवस आधी 10:30 पर्यंत सामको जी काही भेट चालू आशिल्ली दीसभर जवळजवळ 13 तास म्हणजे बरोबर आशिल्ले. 10 तारखेक प्रायम मिनिस्टराची डेट जाल्ली आसा. तांचे बरोबर काही सेंट्रल लिडर आसतले. मदीं मागीर मतदारसंघाच्या आमच्यो एक मतदारसंघाक एक पब्लीक मिटींग जातली. त्या हातूंतल्यान बाकी सगळे नेते मंडळी आसा ती गोंयांत. दुसरी स्टेटसून चीफ मिनिस्टर हय कोण येतले अजून नांवां पक्की जावना. 2-3 जाले आसा. स्मृती इराणी आसतली, नितीन गडकरी आसतले, देवेंद्र फडणवीस जे आसतले. बदलाची सभेची जागा ठरली. जागा जास्त प्रॉब्लेम आम्ही ती भितर घेतले. श्यामा प्रसाद मुखर्जी असे बरोबर नाही.
4:45 हो टायम दिला आसा आमकां त्यामुळे 4:45 म्हणजे गोंयांत ह्या दिसांनी कितले वत आसता आमकां खबर आहा त्यामुळे मागीर आमकां अनुभवूय असो आसा की वत आसले की मागीर कार्यकर्ते किंवा पब्लीक बसनात तेजेर त्यामुळे आमी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांगा करपाचें केलें आनी भायर आमी आनी एक माटू घालून म्हणजे एक 20-25 हजाराची संख्या करपाचें ठरयलें. मतदारसंघ थोडोसो आसा आमी तांकां मेळिल्ले आसा कॉन्टेक्ट जाल्ले आसा आनी त्यामुळे तातूंत खुबशे आमचे पार्टीचे निश्ठावान कार्यकर्ते आसात. परिस्थिती आमचो जेन्युइन आसा तो प्रस्तूत करपाक आमचे पयलीं प्रयत्न अजुनूय चालू आसा.